ॲक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायसाच्या मरणाची चौकशी क्रायम ब्रांचीक दिवची. ओल्ड गोवा पोलीस सारखी चौकशी करना म्हणून बिस्मार्काच्या घरच्यांचो आरोप. बिस्मार्काच्या मरणाचे खरें कारण सोदून गुन्यांवकारांक सोदा मेरेन ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार करचे ना म्हूण ताच्या घरच्यांनी स्पश्ट केलां. बिस्मार्काची फामील गाराणे घेवन पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा मेरेन पावली. But the worst thing is, I can say is the police didn't even come to the house to take a, statement. So that's really one thing. And Father Bismarck had lodged a complaint about the death threat he got, and the next day he's missing, and then following day you find his dead body. So I mean, what else do we need? When a person receives death threat, police take it seriously and acts upon it. That who was the person who issued the death threat, why was it issued, when it was issued. None of these angles have been taken into consideration by the police. Unless and until we do not get an answer for this, we are not going to go ahead with any burial procedure, any funeral proceeding for Father Bismarck. Only justice, then burial. No justice, no burial. As simple as that. Father Bismarck was not a fool to go into Mandavi at 12 o'clock when the high tide is active. Secondly, even if he would have gone, saying hypothetically, he was a good swimmer. If he wanted to drink, there were many people in St. Estevam along with whom he would have drunk, and there were many places where he would have been more comfortable rather than going into 3.5 kilometers into jungle. So all the story which your government is telling, which the police is telling, and these two boys which have been taken up by the police for custody, they are telling, the whole story is a hoax. I don't think there's any investigation going on as such. We strongly demand that this case must be given to the crime branch immediately. बिस्मार्काच्या कुडीचेर मरणा पयलींच्यो कसल्योच जखमो दिसनात. मरणा उपरांत उदकांतल्या जिवांक लागून ल्हान अवयवांक जखमो जाल्यात. बिस्मार्काच्या कुडीचेर केल्ले दुसरे पोस्टमार्टम रिपोर्टांत ही गजाल स्पश्ट केल्या. जीएमसीच्या नव्या पॅनलान दुसरो पोस्टमार्टम केल्लो. केमिकल एनालिसिस आनी अवयवांच्या नमुन्यांची तपासणी जावपाची आशिल्ल्यान मरणाच्या कारणाचेर मत राखून दवरला म्हूण ह्या रिपोर्टांत म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय एन्फोर्समेंट खात्यान खंय जेन नेक्स्टाच्या पत्राक जाप दिल्या. जेन नेक्स्टान ऑगस्टांत जायका लुईस बर्जर लाच केशींतलो आरोपी हवाला एजंट रायचंद सोनीची चौकशी करची म्हूण पत्रव्यवहार केल्लो. रायचंद सोनीन फेमा सारकेले कायदे मोडल्यात म्हूण तांणी पत्र केल्लें. केंद्रीय खात्यान फुडलो तपास करपाक खंय पावलां उखल्ल्यांत म्हणून जेन नेक्स्ट सांगता. ऑगस्ट म्हयन्यान जे आमी जेन नेक्स्टान पत्र धाडिल्ले ब्लॅक मनी इश्यूचेर केंद्र सरकाराक पंतप्रधान मोदीक हाजेर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान एक पत्र आयिल्लें आसा की एप्लिकेशन तांच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडिल्लें आसा इन्वेस्टिगेशन करपाक, कारण ते फेमा आनी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टाचें वायलेशन आसा म्हणून, आनी एप्लिकेशन डिस्पोज केला म्हणून, आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते धाडला म्हणून. आतां अपेक्षा आहा की पंतप्रधानाचें कार्यालय आनी जे इन्वेस्टिगेशन एजन्सीज आहा ते प्रामाणीकपणान आपलें काम करतले आनी आमी हाजेर नजर दवरून आसतले. घेऊ एक विराम.